आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर काल जो तुम्ही व्हिडिओ पळयलो न्हय, म्हटल्यार लास्ट व्हिडिओ जो तुम्ही पळयलो तो 11 दिसाचे शुद्धीकरण होमाचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हय तो, म्हटल्यारच आमच्या बेबीचो फर्स्ट रिच्युअल असो. बेबी जे आसा पळय न्हू ते येवन फर्स्ट रिच्युअल जो आसा पळय तो आमचो काल जालो. 11 दिसाचो शुद्धीकरण होम जो आसा पळय तो घालपाचो. सो तो जालो आनी आयज आसा बारसो इन सेन्स 12 दिसां कडेन जो पायण्याक घालपाचें फंक्शन जें आसा पळय न्हू तें. आतां स्पेसिफीक कित्याक मेन्शन करता की पायण्याक घालपाचें फंक्शन म्हणून, हेकाच लागून की बारसो जो आसा पळय तो आमी मागीर परत करतली एका म्हयन्यान. सो जस्ट न्ही आयज रिच्युअल जो आसता पळय न्हू पायण्याक घालपाचो तोच करतली आमच्या भितर इन सेन्स सगळ्या सोयऱ्यांक बिऱ्यांक कोणाक सांगून आमच्या घरान जी लोक आसा पळय न्हू, म्हळ्यार रुपा येतले, रजनी येतली, ती सगळी आनी काकी येतली न्ही, तांकांच घेवन रिच्युअल जो आसा पळय न्हू आयज तो आमी करतली. जस्ट एकाच लागून की मागीर अशें म्हणटा न्ही, मागीर आयज जर 12 दिसां कडेन पायण्याक घालना जाल्यार मागीर म्हूर्त पळोवपाक पडटा, दीस पळोवपाक पडटा, तें सगळें आसता न्ही, ताका लागून मा म्हणपा लागली आयज बेश्टे पायण्याक घालपाचें शास्त्र करया अशें म्हणून. एक्चुली आमचो हो प्लॅन नाशिल्लो, डायरेक्टली एका म्हयन्यान फंक्शन जें आसा पळय तेंच करपाचें, बारसो जो आसा पळय न्हू तो. बट आयज आमी बेश्टो बारीकसो रिच्युअल जो आसा पळय न्हू तो करता. सो आतां दनपारचे 2-2:30 सुमार जाल्या, 2:15 जाली. सो जेवू बी कांय ना अजून, जेवन बीन घेता आनी सांजचे मागीर 4-5 सुमार बारीकसो रिच्युअल जो आसा पळय न्हू तो करतलो. पावस पडटा भायर बारीक बारीक असो, सो पावसाचें चालूच आसा. तर पावसाक बी लागून न्ही आमी चडशे जाणांक अशें सांगूना, घरा कडेन मागीर सगळी घुसपा गोंदळ जाता न्ही पावस बी भायर पडले काय. आमचें घर बारीक असले कारणान चडूच मेकळीक येता ताका लागून. सो सांजचे जे कितें रिच्युअल जातले पळय न्हू आतां ते मागीर तुमकां हांव शूट करून दाखयता, कॅप्चर करून आमच्या भितरच न्ही. सो ट्राय करता कशें पॉसिबल जाता पळय न्हू तें शूट करपाक. ओके, सो आतां जेवन बीन घेता, रेडी बी जाता सगळी, मागीर येयले की ना डायरेक्टली मेळटा तुमकां. ओके, सो चलो बाय. कसो थांबना आमी काकीन बरो हें काडलें पळय स्वस्तीक. आयचो जो हो बारशाचो व्हिडिओ आसा पळय न्ही तो हांव तुमकां न्ही फूल ओरिजिनल वॉयसान, म्हटल्यार जें कितें आमी त्या टायमार उलयलां पळय न्ही तसोच फूल ओरिजिनल वॉयसान व्हिडिओ जो आसा पळय न्ही तो दिता. वॉयस रिकॉर्डिंग जावं म्युजीक कांयच घालनासतना, सो दॅट तुमकां बीन अशें दिसतलें न्ही की सारको पळयलो म्हणटकीर की हय प्रत्यक्षात तुमी आमच्या बारशाक अवेलेबल आशिल्ली अशें म्हणून. सो ताकाच लागून आनी म्हाका बी मागीर मेमरी जी आसा पळय न्हू ती सारकीच मेळटली, तें म्युजीक बी घालून मागीर अशें दिसता न्ही हां एडिटेड व्हिडिओ पळयता अशें म्हणून. सो ताका लागून हांव ओरिजिनल वॉयसान हो व्हिडिओ दिता. तुमी बीन अशें चिंतून पळयात की हां तुमी बीन त्या टायमार थंय अवेलेबल आशिल्ली अशें म्हणून. बाय हांगसर रेडी जावन न्हिदला, बांदून बी दवरता ताका, बट आतां सोडोवपाक पडटलें कित्याक गांठली कांकणां कांय घालून अशेंच बांदलेलें. सो बायक सोडयता, हें करता आनी परत बांदपाक लायता. असलें बांदपाक बीन म्हाका जमना, तेगेलो डॅडाच बांदता. सो न्हिदला आसूं म्हटल्यार उठत जाल्यार बेश्टें रडटलें न्ही मागीर अशें म्हणून. तुगे ड्रेस ना लागता का? भाई तुगे ड्रेस ना लागत.
टायर बरी गाडी बरी गुता दिसली लागते बाबी तो त्या भुयांक आनी खूब मेथी विचारतो म्हणून तू 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 वयता रिटर्न अरे पाण्यात वयता काय म्हणटा तू रावना म्हयनोभर सुद्दां सांग फाटल्यान ताका पळय आं बायेक ओ बा बेबी पळय पळयना अजून आनीक थोड्या दिसान आमगेली हेच आनीक थोड्या दिसान तुगे मरे आनी ताजे थोड्या दिसान मागे हे लग्न करता तशें पोंटिको पेटय आनी कितें केळें घालपाची तूं ने टंटे हे रे दाखोवपाची इडो सोडलो शिवलय करपाची बेबी काय करपा पयली इतकी सगळं कशें केलं मंदिर तुगे वटे सकल जाला वयर कर रे तू वयर कर वयर येत ते आनी बरें दिसता तेच कडे हानी वेट हा न्हू कमर गेल म्हणतो आसूं उगी मामी जावपा मेळटा तुमच्या हे पण असं मुलं झाले दोघांनी वचपाचें तुयी दोगांय दोगांय बाबा कपड्यां लागतले आं दोगांय सांग हांगा मोबायल दे पहिले आले आले 5 सोटी पाया घालो पण एक पाय भितरल्यान घाल देवण जाता कितली का 5 जा साखरे उदळ लायला फेता बेबी इल्यान दोन साखरे उदा लावाय ते तणा इल्ले नाही आणि नाव सांग दोन करतो तेका
विनय कमल जाते तू सांग रे माहिती हॉस्पिटलात उलट झाले ते बेस्ट पाहिजे मम्मा नहीं करते सो आयज न्ही आमी खूबच टायर्ड जाली बारसो जसा पळय तो करता म्हटलं कितें जाता जाणा सकाळ फुडें उठप लेट जाता रातची आतां तुमकां तर सगळ्यांक खबर आसा नायट शिफ्ट आसता आमची सो ताका लागून उठप लेट जाता लेट उठप म्हणटा सगळीं कामां बी लेट जाता ती न्हावणोवपाक येता न्हाणयलें बी म्हणटगीर मागीर जेवण जें आसा पळय तें करप जाता न्हावपाक ती येयली म्हणटगीर वर 1.5 वर अशें आसा पळय तें अशें तिच्याच वांगडा वयता न्हाणोवपाचें जें काम आसा पळय तें करता म्हणून जेवप लेट जाता सदांच आमकां जेवपाक ह्या दिसान लेट 2:30 2 ते 3 हितू भितर आमचें जेवण जाता सो तेच्या नंतर मागीर ही तयारी कर तें कर मागीर तरी काकी आयिल्ली तिणें सगळें करून घेतलें आमी रेडी करून दवरलेलें सगळें सो मागीर बाय बी जें आसा पळय ती आतांच लेट गेलें सो ताका लागून न्ही खूब टायर्ड जालें तर म्हटलें मातसो रेस्ट घेवया तुमकां खबर आसा न्हू बॅक पेन जो आसा पळय तो जाता सो ताका लागून रेस्ट जो आसा पळय तो घेवपाक पडटा मदीं मदीं जो आसा तो न्हिदना न्ही जाल्यार एटलिस्ट मातशें कमर तरी तेकोवपाक जायच आसता नाजाल्यार कशें जायना म्हळ्यार फाटींतल्यान चडून येयल्लें जाता सो ताका लागून मातशें आड पडलें हांगासर बाय न्हिदलेलें आसलें तेजे फुड्यान आनी म्हटलं आतां व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करून घेवया अशें म्हणून सो बारच्याचो रिच्युअल जो आसा पळय तो तुमकां हांवें दाखयलो इन अ शॉर्ट वे असोच आमच्या हांगासर बारसो जो आसा पळय तो करता तर तुमचे थंय बारसो जो आसा तो कसो करता हेच्या भायर आनी कितें रिच्युअल्स बी आसा कमेंट करून सांगा आतां बारसो तर जालो कांय करपाक शकना म्हणल्यार आतां अशें तुमी कमेंट केलें सुद्दां जाल्यार न्ही की रिच्युअल्स बी जे आसा ते आमच्या हांगासर जशें करता पळय तशें आमी हांगासर केला थोडक्या भितर ओके आनी तितू भितर पावसाची हजेरी जी आसा पळय ती चालूच आसा उदो बारसो करता आसतना म्हणून असलो पावस पडला कंटिन्यू ना कोणा येवपाक मेळटा ना कोणा वचपाक मेळटा तसलो पावस जो आसा पळय तो भरपूर पडलो सो आतां बी पडटा कंटिन्यू पावस पडत आसा पूण मातसो बारीक पडटा आसा अजून सो चलात तर हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेच पळयत रावात व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय